जो आमचो चांदोर जे पयले कॅपिटल एन्शंट पोर्तुगीज टायम सो थिंगा सगळी हेरिटेज घोर आसा सायडीन आनी चर्ची आसा सो लोकांचे डिमांड तो डिनोटिफाय करून तो स्टेट हायवे 8 काडचो म्हणून जे नोटिफिकेशन काढलें आनी एक्विशन जेन्ना 1990 जातालें तेन्ना तांकां सगळ्यांक खबर आशिल्ली ही घरां थंय आसा म्हणून 20 मीटर तांणी एक्वायर केला आमी करूं ना 20 मीटर 1990 एक्वायर करून ताचें पोजेशनूय 1990 घेतलां म्हणून हांव उलयलां आनी आतां हो क्वेश्चन रेज जाला तो टावन एंड कंट्री प्लॅनिंगाक विशय आयलो विजया त्रास दिवपा खातीर म्हणून आनी तो कितें उलयता तेंय बरोबर आसा आनी 20 मीटर जे आमी एक्वायर केला त्याच्या सायडी आनी त्या नंतर घरां बांदल्या आनी आतां आमी जो रोड घेता तो 4 लेन जरी घेतलो आसत जाल्यार तुमच्या ह्या प्रॉपर्टीक त्रास जावचो ना हाजेर विचार करूं येता जाल्यार आमी ते अवश्य करतले पूण जर हाजो त्रास कोणा जायना आसत तो रोड जावपाक जाय जाल्यार तो रोडूय आमी करतले One is about national state highway and the second is the businesses which are lying on this road. Even as per the criteria, it doesn't fulfill the criteria of notifying as a state highway. Whoever has done it earlier has done a mistake and just because it's done a mistake, we should not continue with it. Basically, विषय जो आसा तो आता कोण notify करिना. There are two issues involved. चांदोर जो पळय म्हणटा तो ताजें कारण अशें आहा की थंय पोन्नी घरां आसा थंय आसात घरां आनी त्या घरांक डॅमेज जायत मोठमोठे ट्रक वचत ही लोकांची हें आसा एप्रेन्शन आहा तूं म्हणटा पळय तो तुका सोरो विकपाक जाय म्हणजे तुका न्हय Bars and restaurants. अरे दोनूय विशयाच्या संदर्भान आमी लोकांक कन्सल्ट करून निर्णय घेता वी आर ट्रायंग टू आयडेंटिफाय एरियाज वेर वी कॅन वर्क आउट सम methodology by which they can their licenses can be renewed or relocate them whichever way it is possible. Okay. ना प्रॉब्लेम कितें जाला अरे 1990 पळय तो एक्वायर केला तिंगा घर आसूं नाही आतां घर घालता ती घर तो मोळ मर तूं हांव तेच उलयता हांव तेच सांगूंक नाका 90 पयलीं तुगेले बार तूं म्हणाका आशिल्ले तो तूं म्हणाका हालो तूं म्हणाका मोड म्हणटा तुगेले बार तूं म्हणाका त्याने क्वेश्चन केलें आमी क्वेश्चन करता आसतना आमी घर काडपा क्वेश्चन करना घर माई घालता घर मोळ मरे